नागपंचम ही श्रावणातली पहिली परब. ह्या दिसा घराघरांनी नागाची पूजा करून नागदेवतेक प्रसन्न करपाची पद्धत असा. कालिया नागाचो पराभव करून यमुना न्हंयेच्या पात्रांतल्यान श्रीकृष्ण साल्वार जालो तो दीस म्हळ्यार श्रावण शुद्ध पंचम. ते दिसा सावन नागपूजा प्रचारात आयली अशें मानतात. कोणाच्या घरात ही पूजा घरात देवाकुडयेंत आशिल्ल्या नागाच्या धातूच्या मूर्तीची जाता जाल्यार कोणाच्या घरांनी मातयेची मूर्ती हाडून जाता. नागपंचम लागीं पावली म्हणटकीर बाजारात नागोबाच्यो रंगयल्ल्यो मातयेच्यो मूर्त्यो येवपाक लागतात. मात ह्यो नागोबाच्यो मूर्त्यो तयार करपाक रंगोवपाक मूर्तिकार बरोच पयलींच्यान कामाक लागता. असोच एक होंडा 70चो तरणाटो फाटली कितलीशीच वर्सां जाली नागाच्यो तशाच गणपतीच्यो मूर्त्यो करता. दीपक गांवकार खंयच्याच सरकारी वा खासगी नोकरेच्या 9 ते 5च्या फंद्यात पडनासतना आपल्या आंगात आशिल्ल्या कलेक जोपासून स्वयंपूर्णत्वाची देख दिता. दीपक, म्हाका सांग, फाटली कितली वर्सां जाली तूं ही कला करता? म्हाका जवळ जवळ हांव ल्हान आसतना 7वी शिकतालो तेन्ना 2000 हांवें सारकें स्टार्ट केलें 2000 आनी तेन्ना हांव 20-30 नाग करतालो. आतां म्हाजे 300-350 नाग आसा सगळे. ओके, तूं माती बी खंयच्यान हाडटा? माती मांद्र्याच्यान हाडटा. नागाक गणपती बी मांद्र्याच्यान हाडटा. म्हाका सांग, तूं एकलोच करता काय आनी कोण तुका हेल्पाक आसता हांगासर? हेल्पाक फॅमिली आसा. म्हाजी मिसेस आसा, भावाची भुरगीं आसा आनी आमचो शेजारी एकलो गणपती करपाक येता नितेश गांवकर. हो 300 नाग म्हणजे बाजारात सोंपता, गांवांत सोंपता, बरो होणा बाजारात घालता आनी अशें करून शेजार गांवाचे लोक येवन तशें घालता. आमचो व्हडलो भाव करतालो शंकर. मागीर हांवूय तेज्या बरोबर बारीक मातशी करतालो. मागीर हांवूच करतालो, पूण तो आपूण करूंक जाय मागीर हांवेनच केलें तें, हांवेनच स्टार्ट केलें. अशें ना, म्हाका नागांक मार्केट खूब मागणी आसा पण म्हाका टायम मेळना करपाक. गणपती म्हाजे चड आसा आनी हांव एकलोच जाता पेंटिंग करपाक, म्हणून हांव अशें 10 जवळ जवळ 10-12 करता हे नाग. सरकारी अनुदान दिल्यार मजत जातली म्हणून गांवकार मागता. एक म्हटल्यार तांकां कित्याक चान्स पडटा, आमकां आमच्या हांगा मूर्तिकार जावं कलाकार जावं एक कमी जाल्लेले आसा आनी मातयेच्या कामाक एक खूब त्रास जाल्लेले जाता. मातयेच्या कामाक मातीवाले डिमांड मांडटा. माती 3000 रुपया मिटर माती. म्हणजे एक ट्रक हाडलो जाल्यार 30,000 सुमार ट्रक पडटा, प्लस गाडयेचें भाडें, म्हणून ते आमकां परवडना. गांवांनी कशें आमचे लोकल गांव जाता, लोकल गांव तेच रेडीचेर रावता. आतां गणपतीक एका फुटाचे केल्यार कोण 1000-700-800 अशें काडून दिता, ते आमकां परवडना. तरी कितें करतलो, एक आपले आड एक कला म्हणून जपून दवरपाक लागून एक ते दिवचें पडटा ते लोकांक. मेन कलाकार मेळपाक जाय. आतां म्हाजे जवळ जवळ 250 गणपती आसा आनी ते 250 गणपती 2-3 म्हयन्या भितर जावपाक जाय. ते कशें करतलो, तो एक पयली प्रेशर आसता. तशें मनीस घालपाक आतां माती मळपाक एक 700-800 रुपया तो दिसावडो घेतलो आनी साच्या वयले काडपाकय तो एक गणपती फाटल्यान 250-300 रुपया घेता एक गणपती फाटल्यान. मूर्ती करणारो बीन घेता 500-600 रुपया एक करणारो सांगता. तेतून परवडटलें कितें, जर मातसो सरकारान दखल घेवची आनी कितें मानधन एक वाडोवन दिवपाक जाय. म्हणटा एका गणपती फाटल्यान म्हाका दिसता 300-400 रुपया दिले जाल्यार एक मुर्तीकारांक एक फायदो उरतलो. तेंचे कितें फ्युचर जातलें, नाजाल्यार अशीच आमची कला एक वयतली. आतां गोंयांत कलाकार म्हणून कोणूच ना. गव्हर्मेंटाक सपोर्ट मेळटा, गणपतीक मेळटा, मानधन मेळटा. एका गणपती फाटल्यान आमकां 100 रुपया मेळटा. नागा फाटल्यान कितें मेळटा? नागा फाटल्यान ना तशें. सरकारान गणपती कडल्यान मातसा एक जादात मानधन दिल्यार एक मातशें कलाकारांक बरें पडटलें. कित्याक गणपतीच्या हांगा तशी गांवांनी रेड वचना. प्रुडंटा खातीर कल्पेश गावस.